मोगाच्या लदीन इंटले निमाने तेरा उले मरी एक राणी ये म्हणून आपयता हांतलो एक उलो बडव्यांची राणी आहे. तर या विशयाचेर थोडो नियाळ आज आमी करया. मातेवाची सुवार्ता आदे 18 वाक्य 10. देवाचे तर अशें म्हणटा, पळया ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवो करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. तशें म्हळ्यार सर्गी देवदूत देवा समोर आसात. लुकाचे सुवार्तेंत आदे 15 वाक्य 10. पाताक रडोवन जिनी बदलतल्या एक पातक्या विशयांत सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देखून जशे आमकां राखोन बडवो आसा, तशे सर्गी देवाची सेवा करचे हजारो लेखमीत नतले देवदूत बडवे आसात. जशे सर्गींचे दूत देवाची सेवा करतात, सर्गा संसाराची राणी जावन आसची मरी तांकांय राणी. देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, मरी कुडयोत सुमेर सर्गार गेल्ली. मरी सर्व सोबीत कुर्पेवंतू सत्यवंतू देवाक लागशिली. देखून ती बडव्यांक लागशिली. देखून आज बडवे रानये बरी ती काय मान करतात, सेवा करतात. देखून आमी म्हणटा बडव्यांचे राणये. पर्शियन कुलांत सान फ्रांसीस असिसी हाका ताळो आयकलो, वच म्हजी इगर्ज नवीकृत कर. आनी ताणें ती इगर्ज नवीकृत केली. आनी त्या इगर्जेक दिल्लें नांव आसा मरी बडव्यांचे राणये. आनी हर एक वर्सा ऑगस्ट 2 हांगासर फेस्त चलता. आनी त्या फेस्ता दिसा ह्या इगर्जेक भेट दिल्यार आमकां इंडल्जन्स मेळटात म्हणली पातचिनी हादी तावन आसली. देखून क्रिस्तोफर कोलंबस आनी तुजे सांगाती 1492 ह्या इस्वेंत ऑगस्ट 2 तारखेक तांच्या पैना वेळार त्या इगर्जेक वेतात. आनी थंयसर मागून मरी बडव्यांचे राणये कडेन मागून इंडल्जन्सा गेल्ली दाखलो एक इतिहास. बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. लुकाची सुवार्ता 1 वाक्य 20 आनी 8. आनी बडवो येवन अशें म्हणटा, नामान कुरपेन भरलेले. पळया मरी बडव्यांची राणी. देखून बडव्यांक तिचें नांव काडूंक बें दिसता. सर्गी एक मरी एक नांव आसा. तें नांव आसा हेल फुल ऑफ ग्रेस. नामान कुरपेन भरलेले. हांगासर बडवो नामान मरये म्हणना. आमी सलिसायन नामान मरये म्हणटा. मरयेचें नांव इतलें पवित्र, इतलें मान आसचें. देखून ताचें नांव काडूंक सयत आन बडवे भियेतात म्हणटा फुलटन जेशीन. देखून मुखार भावन आनी भयणीनो, कुरपेन भरलेले म्हळ्यार कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम सिन. शी इज कंप्लीटली पॉसेस्ड बाय गॉड. देखून संपूर्ण पातकातावन संपूर्ण सुटका जोडलेली आनी संपूर्ण देवाक आपणाची करून घेतलेली. पळया, पॉसेस्ड बाय गॉड. देखून आमी पळयता कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आदे 15 वाक्य 10. ताने दिल्ली कृपा म्हजे थंय निर्पळ जावंक ना. देखून आमचे थंय देवाची कृपा परत परत निर्पळ जाता, पूण मरये थंय देवाची कृपा निर्पळ जावंक ना. देखून आज हे संवसारी बडव्या संगी सडीत उलोवचें, बडव्याचें मार्गदर्शन घेवचें भाग मरये मायक फावो जाल्ले. तशें सर्गी बडवे तिचें मार्गदर्शन घेतात. वय मोगाचें. देखून जशे बडवेचे की उंचल्या अंतराची मरी माय कष्टा वेळार बडवे आमकां पावतात म्हणटात. राखोन बडवो आमकां पावता म्हणटा. ताच्या की वर्त्या मापान मरी माय आमकां पावता. दुसऱ्यान जशे राखोन बडवे आमचे संगत रावतात, ताच्या की वर्त्या मापान मरी माय आमचे संगत रावता. आनी तिसऱ्यान बडव्यांक आसलेली जानवाय ती काय आसा. देखून
भूश आनी अहंकारी आमी म्हणटा जानवायाच्या सिंहासना म्हूण तिका आमी आपयता. जर बडव्याक इतली जानवाय आसा, ताच्या की वरती जानवाय मरिये मायेक आसा. बडवे पळया, जेजून म्हणले जाकोबाची ती निसन उल्लेख कर न्हू. आन बडवे वयर चडचे आनी सकला दिवचे तुमी दिवन तेला. तशें म्हणल्यार कितें, आन बडवे एक मध्यस्थ पात्र घेतात. तशेंच जर बडव्यांक देवा मदें आनी आमचे मदें मध्यस्थीक ते पात्र घेवचो तो एक अवकाश आसा. मरिये मायेक हाचे की वर्त्या मापान आमचे खातीर देवा लागीं मागचो एक पात्र ती कळटा. चवथ्यान आनी पंचव्यान, जशे बडवे देवाची स्तुती करतात पवित्र पवित्र म्हणून, तशे मरी आत्मो म्हजो सम्याक नांव वाडटा, देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. ह्या संवसारी आमी बरें करचें पळोवन, ताच्या भुरग्यांनी देवाची स्तुती करची पळोवन मरी माय संतोष पावता. बडव्यांचे की वर्त्या मापान मरी माय आत्मो म्हजो सर्वेस्पराची स्तुती करता, कित्याक म्हजी भुरगीं देवाक खालते जावन मानून चलतात म्हूण ती काय कळीत आसा. देखून मरयेक बडव्यांचे रानये म्हणचे सहज जावन आसा मोगाच्यान. देखून मागया भगिवंती देवाचे माय आम्हा पासून विनंती कर, क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर. Namah